भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून जेन्ना त्यांनी चार्ज घेतलो आणि तांकां ज्या लोकां भूमीक काम करपाची संद मेळ्ळी त्या काळांसून त्यांच्यानी जे कार्य केले ते फक्त आणि फक्त देश जनतेचे हिताचे असे कार्यक्रम असे उपक्रम त्यांच्यानी ह्या देशात हाडले। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कितलेशेच हाडले। आज आमचे प्रमुख वक्ते ॲडव्होकेट नारायण नार्वेकर हांच्यांनी त्यांच्या जिवनाचेर उजळणी घालपाचो प्रयत्न केलो। जशे आमी म्हणटा सागराची खोलाय आमी पळोवंक शकना, तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या जिवनान त्यांच्यानी केल्लेले कामाचो वाव आमी 10 मिनटांनी किंवा 15 मिनटांनी अशें उलोवन अनुभव करूं शकना। हेका लागून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या जिवनाचेर आसलेली पुस्तकां प्रत्येक व्यक्तीने वाचप हे आज गरजेचे आसा। अशे महान व्यक्ती जे युग पुरुष जावन गेले। समाजात असे काही लोक असे जन्मता ज्यांची नाव ज्यांचे आठवणी हे आमी पिढयानी पिढी आमच्या जीवनान आमी घेता। जसे छत्रपती शिवाजी महाराजान 1617 या सालांनी या देशात क्रांतिकारक असे काम केले। स्वतंत्र मेळोवपाक लागून पोर्तुगीजांकडे इंग्रजांकडे झगडले। त्याच पद्धतीन स्वतंत्रा पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संघर्ष केले हे संघर्षाचे फल म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें। आणि अशे हे महान व्यक्तिमत्व ज्यांचे युग पुरुष म्हणून आमी नाव घेता आणि आज ह्या दिसाक लागून आमी जय भीम दिवस असो मनयता। त्यांच्या नावान हो दीस मनयता आसतना आमच्या मनान सदोदीत त्यांच्या बद्दल श्रद्धा आदर हो आसतलोच आसतलो। ताचे कार्य आमी पळयलात टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आता त्यांचे कार्य कितें तांचे भितर जिवनान कसले कसले प्रसंग घडले ते आमी पळयल्यात। एक ल्हान भुरगो जेन्ना आसलो तेन्ना ताका शाळेंत सुद्दां शिकता आसतना कितले ताका एक उच्च वर्णीय लोकांनी ताका शिकपाक आपले कडेन बसपाक दिना, कितले हाल अपेक्षा केली। हांव मुद्दम सांगितल्यार की जो भुरगो वाका ताका बसपाक मेळनासलो, खंय तरी विंडोचेर बसतालो, खंय तरी सायटीक बसतालो, आपले टिफीन जे आसा ते आपल्या बरोबर फ्रेंडा बरोबर शेअर करपाक मेळनासले किंवा खंय तरी आपल्या वांगड्या बरोबर ताका खंयसरूच खेळपाक मेळनासले, मानवतेचे केस वरिनासलो, बांयचेर ताका उदक पिवपाक ताका मेळनासले। पण हो सगळो बदल जालो। कित्याक बदल जालो? कारण शिक्षणान परिवर्तन जाता। शिक्षण ताणी बऱ्या प्रकारचे ताणी शिक्षण घेतले। जाणी तो रात दीस अभ्यास करतालो, जवळ जवळ 3 ते 4 तास न्हिदतालो आणि इतले उच्च ताणी कितलेशेच ताणी पदवी जोडल्यो आणि ताकाच लागून आयज ज्या उच्च वर्णीय समाज सुद्दां आयज ताका पांया पडटा। म्हणजेच हाचे कडेन बुद्धिमत्व आसली, शिक्षण आसले आणि अशें आयज राज्याची घटना देश कसो चलपाक जाय, कायदे कानून कशें आसपाक जाय ताचे ड्राफ्ट करपाचो चेअरमॅन तो आशिल्लो आणि ते बरोवपा खातीर 2 वर्सां 11 म्हयने 18 दीस लागले आणि आयज त्या प्रमाणे आयज आमचो देश जो आसा तो चलता।